येवकार हांव सुशांत गावस. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. पावसाचो सावार. कोकण रेल्वे मार्गावयली जनशताब्दी स्पेशल मुंबई ते करमळी आणि करमळीच्यान मुंबई वचपी तेजस रेल्वे रद्द. 2 रेल्वे गाड्यांच्या मार्गातय बदल. उणेच उणे 5000 प्रवासी पडले आडखून. मुंबई गोंय महामार्ग असलो उदका पोंदा. दिगंबर कामत आणि चर्चिल आलेमावाड मनी लॉन्ड्रिंग कायद्याखाला निश्चित करचे आरोप. लुईस बर्जर प्रकरणात म्हापशेच्या अतिरिक्त जिल्हो आणि सत्र न्यायालयान दिला आदेश. 26 तारखेर आरोप निश्चितीची जातली सुनावणी. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. उटंगराच्या पावसाक लागून कोकण रेल्वे मार्गावयली जनशताब्दी स्पेशल तशेंच मुंबई ते करमळी आणि करमळीच्यान मुंबई वचपी तेजस रेल्वे रद्द केल्या. ते खेरीज 2 रेल्वे गाडयांच्या मार्गात बदल केला. सेवा बंद केल्या उपरांत उणेच 5000 प्रवासी आडकून पडिल्ले. न्हंयांच्या उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान मुंबई गोंय महामार्गय कितलीशींच वरां बंद आसलो. महाराष्ट्रातल्या रत्नागिरी वाठारांतल्या चिपळूण ते कामठी स्टेशना मजगतीच्या वशिश्टी न्हंय वयल्या पुलाचे उदकाचे पातळेने धोक्याचो पावडो हुपिल्लो. मध्य रेल्वेच्या कसारा कल्याण वाठारात पालसण कोसळ्ळां. सुमार 9 गाडयो एकतर परत धाडल्यात, आडायल्यात वा रद्द केल्यात अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलें. Due to incessant rain along the Konkan belt, river Vasishti, that's between Chiplun and Kamte stations, has been flooded and water level has crossed the danger mark. In view of the safety of passengers, we have taken a decision to suspend the trains for some time. Temporary suspension it is. Some of the trains we have cancelled, some of the trains we have diverted, and some trains have been rescheduled. Cancelled trains are 01152 Madgaon CSMT Jan Shatabdi, which was supposed to leave Madgaon today, has been fully cancelled. Likewise 02120 Karmali CSMT Tejas, which was supposed to leave Karmali today, has been fully cancelled. 02119 CSMT Karmali Tejas Express has been cancelled at Roha. The train had reached Roha in the morning, but same has been terminated at Roha and cancelled. Then diverted trains are 02618 Nizamuddin Ernakulam, which has left Nizamuddin yesterday. It's diverted via Manmad, Pune, Miraj, Londa, Madgaon, and then it will take its proper route. Train number 06338 Ernakulam Oka Special, which left Ernakulam yesterday, has been diverted via Madgaon, Londa, Miraj, Daun, Manmad, Jalgaon, Udna, and further it will take its proper route. Then some of the trains have been rescheduled. 06345 LTT Trivandrum, it's rescheduled 5 hours late. That is, it was supposed to leave LTT at 11:40. Instead, it will leave at 16:40. Train number 02619 LTT Mangalore Express has been rescheduled by 3 hours 10 minutes. Instead of 15:20, it will now leave at 18:30 hours. Train number 01112, that's Konkan Kanya Madgaon CSMT, it has been rescheduled by 1 hour. Instead of 16:45, it will now leave at 17:45.
गोंयांतय हुंवाराचे देखावे पळोवपाक मेळ्ळे. तिळारी आनी सावय वेऱ्यां उदक वयर आयिल्लें. सकाळी 6:30 जर हांगासरल्यान वचपाक यो जाल्यार हांगासर वावळ्याचें झाड पडलें, सायडच्याक रातीचे 3 धांक पडला तें. म्हणून पळय जाल्यार ब्लॉक जाल्लें आसा. ही वाट आमची ल्हानपणा पासून लोक वेरे वागुर्मे कावंगाळ पंचायत सगळे लोक हे वाटेर या वच ते करताले. कळ्ळें. सादारण ते लोकांक हांगा ही वाट मातशी बरी पडटाली. आतां रस्तो जाला म्हणून लोक वयल्यान वतात, पूण थोडे जाणटे आहा ते थोडे वचत वतात. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. लुईस बर्जर प्रकरणात आमदार दिगंबर कामत आणि चर्चिल आलेमांव हांच्या आड मनी लॉन्ड्रिंग कायद्या खाला आरोप निश्चित करपाचो आदेश म्हापशेच्या अतिरिक्त जिल्लो आणि सत्र न्यायालयान दिला. 26 तारखेर आरोप निश्चित करपा खातीर सुनावणी जातली. दोगांकय सुनावणे वेळार हजर रावपाचे आदेश दिल्यात. अमेरिकन कंपनी लुईस बर्जर लाचखोरी प्रकरणात आमदार दिगंबर कामतीचे मुखेल सूत्रधार म्हणून नाव मुखार आयिल्लें. दिगंबर कामती सयत आदलो भौशीक बांदकाम मंत्री चर्चिल आलेमांवचें नाव हेर 7 जाणांच्या नांवा वांगडा जोड आरोपपत्रांत आसा. लुईस बर्जरान US फॉरेन करप्ट प्रॅक्टीस कायद्या अंतर्गत केल्ल्या उल्लंघनाची कबुली दिल्ली. तशेंच विदेशी अधिकाऱ्याक लाच दिल्याच्या आरोप मुक्तताये खातीर 17.1 दशलक्ष दंड भरपाक सहमती दाखयल्या उपरांत हे प्रकरण उक्ताडार आयिल्लें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. महामार्गाचे कंत्राट घेतिल्ले MVR कंपनीच्या कंत्राटदारान आनीक एक पराक्रम केला. म्हापसा करसवाड्या वयल्या पेट्रोल पंपा कडेन भर तिठ्यार JCB चलोवप्यान रस्त्याचे काम करतना चक्क बार्देसाक उदका पुरवण करपी पायपलायन फोडून उडयली. परिणाम हजारांनी लिटर उदक व्हांवन फुकट गेला. गोंयांत कांय लोक उदकाक पादेशीर जाल्यात जाल्यार दुसरे वटेन JCBन उदका पायपलायन फोडपाच्यो करामती पळोवपाक मेळटात. म्हापशेचो नगरसेवक सुशांत हरमलकारान करसवाड्या वयल्या रस्त्याची परिस्थिती थळावो आमदार जोशुआ डिसोजाक बुधवारा व्हरून दाखयल्ली. कांय सुचोवणी दिवन ते गेल्ले. लोकांच्यो गैरसोयी पयस करात अशें तांकां सांगिल्लें, पूण यंत्रणेन केलें भलतेंच. तांणी दुरुस्ती करता म्हणून सांगून बार्देशाक उदका पुरवण करपी पायपलायनच फोडून उडयली आनी विचारतकच थंयच्यान फुज्ज्यो काडल्यो. दुरुस्ती जातली खरी, पूण तो मेरेन लोकांच्या वाट्याचे हजारांनी लिटर उदक व्हांवून फुकट गेलें. ताचें कितें? काल परपरा बेंचर थंयसर एक स्लॅब आसलो तो गटारान पडलेलो. तो आमी ताका नजरेक हाडून दिल्लो. आयज सकाळी नजरेक हाडून त्या आमचे आमदार जोशुआक आनी हांव दोगांनी आमी इन्स्पेक्शन केलें आनी एक सादारण 11:30 ते 12 दरम्यान आमी आयज इन्स्पेक्शन केलें. आनी ताका समजत त्या कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलें त्या सुपरवायझराक की तेजर ते गटाराक हें फुटलेली आसा, फातर फुटलेली आहा पळय ती ताका रिपेर कर म्हणून सांगलें. कित्याक ताणे करून ट्रॅफिकेक प्रॉब्लम जाता म्हणून तेंच्यांनी JCB हाडली आनी फाटीं फुडें पळयनासतना आमी गेल्या उपरांत फाटीं फुडें पळयनासतना तेंच्यांनी JCB घातली आनी ते गटाराचो पायपूच फोडून उडयले. आनी आतां हजाराचे लिटरांनी उदक हाका वाया वयता. आनी आज सांगिना फुडें ते समजत काम आपलें बंद केलें आनी गेले. MLA आणि कावन्सिलर हांगासून वयता तेच्या उपरांत एक 5 मिनटां भितर हांगा JCB येयली आनी आपूण हें रिपेर करता. आमी हांगा उबे आसले, आमकां सांगता आमी रिपेर करता. आनी जेन्ना तेंच्यांनी JCB काम सुरू करपाक घेतलें तेन्ना काम करता करता आमच्या नजरेक येयलें की जी मेन पायपलायन आसा उदकाची जी पोरवरी सायडीक वयता ती तेंच्यांनी फोडली.
आणि आता जवळजवळ अर्ध्यावर आम्ही उभी असं हजारांनी लिटर हांगासर हे नुकसान जालां आसतलें आनी ह्या पायप लायनीवर एक कंपाऊंड घातलेलें आसा जी भाजी घातलेली आसा लोखंडाची जी आमच्या सिमिटाची ती जर काडली जाल्यार हांगा व्हडले व्हडले कारंजे वयर उसळटले अशें तरी दिसता आनी उदकाचो जो फ्लो आसा त्या पायप लायनीचो तो वाडटलो आनी सगळ्याक ह्या एरियेक सगळ्यांचें उदक पसरतलें आनी हजारांनी लिटराची नुकसान जातली उदकाची अशें तरी आमकां दिश्टी पडटा खाली हे जे कामगार आसले MVR कंपनीचे तांकां आमी विचारले बाबा तुमी कशें कशें कितें हें करतले ते आमकां योग्य जबाब दिनासतना दिवपाक वयता म्हणून कळ्ळें सो लोकांचे जे खरे ज्वलंत प्रश्न आसा त्या प्रश्नांचेर MVR कंपनी कशीच सिरियस जायना आपणाक जाय ते पद्दतीन काम करतात लोकांक त्रासान उडयतात खास करून MVR कंपनीचे जे इंजिनियर आसात ते क्वॉलिटी मेंटेन करपाक फेल जाल्लेले आसा अशें तरी म्हाका दिसता ज्या जंक्शनाचेर हांव उबो आसा ह्या जंक्शनाचेर PWD मिनिस्टर पावसकर येयल्लो लोकल MLA जोशुआ येयल्लो सगळे हांगासरले लोकप्रतिनिधी येयल्ले आनी चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत पासून येयलो आनी हेची पाहणी केली हेचो सर्वे केलो आनी तेंच्यांनी MVR कंपनी आनी PWD कंपनीच्या ऑफिसरांक स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिल्ली पूण एक मराठीन म्हण आसा आंधळो जळतय आनी कुत्रो पीठ खातय गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. भारतात फाटल्या 24 वरांत 41,383 कोरोना केशींची नोंद जाली. कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 3,12,00,000 पावलो. कोरोनाक लागून 507 जाणांक मरण आयिल्ल्यान मरप्यांचो एकूण आंकडो 4,18,987 पावलो. भारतासयत आता संवसारांतल्या 124 देशांनी कोरोनाच्या डेल्टा व्हायरसाचो प्रकार दिसून आयला. फुडल्या कांय म्हयन्यां भितर ह्या व्हायरसाचो बादिकार जाल्ल्या दुयेंतींचो आंकडो वाडपाची शक्यताय WHOन उक्तायल्या. भारतांतल्या एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 4,09,394 पावला. हो आंकडो एकूण लोकसंख्येच्या 1.31% आसा. सप्तकी पॉझिटिव्हिटीचो दर 2.12% आसा जाल्यार दिसपट्टे पॉझिटिव्हिटीचो दर 2.41% आसा. सेगीत 31व्या दिसा दिसपट्टे पॉझिटिव्हिटीचो दर 3% परस उणो आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. गोंयांत 26 तारखेमेरेन उटंगराचो पावस पडटलो. शारी वाठार धरून गांवगिऱ्या वाठारांतय पावस नेटान हजेरी लायतलो. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. आज रेड अलर्ट आनी फाल्यां परवा ऑरेंज अलर्ट जारी केला. पावसान आतामेरेन 80 इंचांची सरासरी हुपल्या. On screen, we can see the realized rainfall in past 24 hours reported at 8:30 a.m. of 22nd July, that's today. So the highest rainfall was reported from Valpoi, which was 7 centimeters. Sangem and Mapsa also reported around 4 centimeters. Then Marmagaon reported 3 centimeters. Kappe, Old Goa reported 2 centimeters. Panji reported 1 centimeter of rainfall. Pernam also reported 3 centimeters of rainfall. So if we just compare it with past few days rainfall, तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 12 डेज में पहली बार ये जो रियलाइज रेनफॉल है नॉर्मल से थोड़ा कम रहा. इट जस्ट शोज द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल फॉर द पास्ट 12 डेज और आज के दिन 2018 mm ऑफ रेनफॉल यानी कि अराउंड 201 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल इस सीजन में स्टेट एवरेज क्यूमुलेटिव रेनफॉल मिला है गोवा के ऊपर और नॉर्मल वैल्यू है अराउंड 165 सेंटीमीटर्स. तो ये नॉर्मल से 22% हायर रहा है आज तक के काउंट को अगर हम ले तो. एंड इफ वी जस्ट कंपेयर इट विद द लास्ट ईयर्स रेनफॉल ऑन द सेम डेट क्यूमुलेटिव रेनफॉल देन इट वाज 26% हायर दैन इट्स नॉर्मल वैल्यू. एंड दिस इज the latest radar image. We can see there are a lot of clouds over the entire north and south Goa district और उसमें ही धारबंदोरा, पोंड, केप्पे, सांगे, कानकोन सारे तालुका में एटलीस्ट अराउंड 3 और 4 प्लेसेस में इंटेंस रेनफॉल अभी भी हो रहा है. अगर आप IMD के फोरकास्ट डेली फोरकास्ट को फॉलो करते हैं तो यू मस्ट बी अवेयर दैट कि IMD ने फोरकास्ट किया था कि एक लो प्रेशर एरिया फॉर्म होने वाला है नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में और बाय अराउंड 22nd से रेनफॉल एक्टिविटी कंपैरेटिवली बढ़ेगा. 22nd और 23rd को हम इंक्रीज रेनफॉल एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल ऑलरेडी फोरकास्ट किया गया था ये दिनों के लिए अप टू अराउंड 25th. 1 या 2 जगह में नॉर्थ और साउथ गोवा के ऊपर
इवन एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल के चांसेस है, यानी कि रेनफॉल एक्सीडिंग 20 सेंटीमीटर्स is in 24 hours is very likely at one or two places over both the districts of Goa in the 24 hours starting from 8:30 am of 22nd July to 8:30 am of 23rd July. तो इसके लिए जो सिस्टम्स है, वेदर सिस्टम्स है, वो है जैसे ही ऑलरेडी बताया गया, एक लो प्रेशर एरिया है नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल के ऊपर, और एक ऑफशोर ट्रफ बोलते हैं वो सिस्टम भी है along the coast, off the coast from साउथ गुजरात टू नॉर्थ केरला। तो ये दोनों सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने के कारण विंड्स भी हो सकते हैं 45 to 55 किलोमीटर्स पर आवर, गस्टिंग इवन अप टू 65 किलोमीटर्स पर आवर। इंटेंस स्पेल्स तो ऑब्वियसली हो रहे हैं और ये दोनों दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोवा के ऊपर। जैसे ही रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगा, और ऑलरेडी एक्टिव मानसून चल रहा है फॉर अराउंड 14 days नाउ, एंड द 24-hour रेनफॉल विल बी अवेलेबल बाय 8:30 am ऑफ टुमोरो। गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो। ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात। कोरोना महामारीच्या काळान घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच। मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365। मोग आसचो।